नाव निलेश गावकर, हांव RGP प्रेसिडेंट वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी. माझ्या सायडीक निलेश गावडे, उसगांव प्रेसिडेंट RGP, आणि तेजे सायडीक संतोष गावकर, RGP यूथ प्रेसिडेंट. सो आमची आयज एक प्रेस घेवपाची रिजन म्हटल्यार एक काँग्रेसची जी 2022 इलेक्शनाक एक लेडी रावली मनीषा उसगांवकर. सद्या ती आमकां म्हणटा की आमी BJPची बी टीम जावं आमचें कितें काम जायना. सो तेका लागून आयज आमी प्रेस घेतले. मेन म्हटल्यार ती 1.5 वर्स जालें ती वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन पांय दिनासलो. 1.5 वर्साच्यान ती काल वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन तियेन पांय दिली. आनी मेन म्हटल्यार आमचें वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन सायलंटली काम चालू आसा. आमचे 4 पंचायती, नगरगांव पंचायत, गोयले पंचायत, खोतोड्या पंचायत आनी सावड्डे पंचायत. सो आमचे सायलंटली काम चालू आसा. आमचे ITI सगळे पंचायत आमचे भुरगे ITI मारीत आसा. आनी सेकेंड थींग, आमी जे विडियोज काडटा ते आमी विडियोज चडशे हायलायट करिना. कित्याक जो आमचो आमदार आसा विश्वजीत प्रताप सिंग राणे, तो समज तेका विडियोन कोणी मनीस समज अंदुके कोणी लोकल मनीस दिले जाल्यार तो डायरेक्ट तांकां प्रेस करता. एक तर कोण तेंच्या गव्हर्मेंट सर्वंटार ट्रान्सफर मारता जाल्यार डायरेक्ट तेज्या धंद्याचेर तेका धंद्याचेर त्रास करता. सो आमचें काम सायलंटली चालू आहा. आनी जर तिका अशें दिसता की आमचें काम चालू जाल्लें ना जाल्यार तेणें आमची RG पेज जावं GP न्यूज ओपन करून पळोवपाचो की आमच्यो कितल्यो विडियोज ह्या 1.5 वर्सान आमच्या न्यूज चॅनलाचेर आसा त्यो. सेकेंड थींग, ती म्हणटा की आमी BJPची बी टीम न्हू जाल्यार सद्या इशू चालू आहा तो कम्युनिदादलें. उसगांव जी पंचायत एरिया आसा थंय चडशी एरिया म्हणटा ती कम्युनिदाद लँडार आहा. आनी थंय सद्या 5,000च्या वयर मायग्रंट वोटर्स आहा. ते इलिगल म्हणटा. कम्युनिदाद जावं आमचो गोंयकारांचो कॅप्चर केला जाल्यार ते तेजेर कित्याक उलयना. सो हेतून डायरेक्ट दिसून येता की ती BJPची बी टीम म्हणून. सो फुडलें तुमकां आमचो उसगांवचो प्रेसिडेंट निलेश डिस्कस करतलो. योगा तुमकां सगळ्या गोंयकारांक. आयज जी प्रेस घेवपाचो रिजन निलेश सांगलेलो आसा. मनीषा उसगांवकर हे आतां सद्या उसगांव पंचायतीक ते पंच म्हणून आसा. आनी हेच्या पयलीं ते 2022 असेंब्ली इलेक्शन रावले. तेका तेन्ना 2,000 वोट पडलेली आनी RGPक पडल्या 5,500 6,500 वोट पडल्या RGPक. आतां ते म्हणटा RGP वोट स्प्लिटर. जाल्यार वोट स्प्लिटर कशें? तुका पडल्या 2,000 6,500 वोट आमकां पडल्या जाल्यार वोट स्प्लिटर कशें? दुसरें, तेका हांव सांगूंक सोदतां, मनोज परब हो थंय आपूण येवन रावनासलो. मनोज परबाक आमी तशेंच आमच्या कॉन्स्टिट्युशन लोकांनी तेका रिक्वेस्ट केलो, तूं आमकां आमच्या एरियेक तूं कॉन्टेस्ट कर, आमी तुज्या वांगडा रावता म्हणून. आनी त्या लोकांचे हे वोट आमी कोणाक पयशे दिवना, आमी कोणाक धमकोवन मतां घेवना, आमी कोणाक फसोवन मतां घेवना. ही गोंयकारांनी मारलेली एक प्रामाणीकपणाची वोट ती. तुवें 2,000 वोट घेतल्या पयलीं तेका पासून पयशे मोडले आसतले. दुसरें, हांव तेका सांगूंक सोदतां, ते म्हणटा मनोजाचें काम कांयच ना, मनोज हांगासर इलेक्शनाक येयलो त्या फाटल्यान कांय येवना. हांव विचारूंक सोदतां मनीषा उसगांवकाराक की तें उसगांवान आसा काय ना. कारण तेजो एक्जिस्टन्स सद्या पंच मेंबर ते पूण तेजो पंचायतीन पासून ते दिसना, ग्रामसभेक पासून ते दिसना. जाल्यार ते म्हणटा आपल्यान भरपूर कितें कितें कामां केल्या. हांव तेका ओपन चॅलेंज करता. एका टेबलार तूं बस, एका टेबलार हांव बसतां. तुवें जें काम केलां तें तूं काम दाखय आनी आमचें काम आमी दाखयता. तुका ओपन चॅलेंज म्हाजी. कित्याक उसगांवान इल्लिगल मायग्रंट बस्ती आसात तेजेर तुवें कितले कंप्लेन घातल्या. इल्लिगल वोटींग आसा तेजेर तुवें कितें केल्लें आसा. तूं फाटल्या दिसांनी मायग्रंट बस्ती ज्यो कंप्लेन घातलेली भुरग्यांनी आमच्या मायग्रंटाच्या घरांचेर, तेन्ना तूं विश्वजीत राण्याक रिक्वेस्ट करताले, अपील करताले, तूं यो हांगासर, हांगा यो, ह्या लोकांचें कितें घडटा तें पळय, ह्या घरांची घरां कायदेशीर करपाक कायदो कितें तरी कर. विश्वजीत राण्याक पांय पडटाले, बी टीम कोड, आमी काय तूं. हे मायग्रंट वोट कोणाक जाय, तुका जाय काय आमकां जाय? हांव मनीषा उसगांवकाराक चॅलेंज दितां, जर तुवें उसगांवच्या लोकां खातीर, गोंयकारां खातीर जर तुवें कितें काम केलां आसत जाल्यार तूं यो, बस टेबलार, हांव तुका चॅलेंज करता. जे कितें पेपर तुवें केल्या पळय न्ही ते पेपरवर घे आनी बस. आमी
हेज्या पयलीं मायग्रंट वोट बँक जी आसा तेजे कॅन्सलेशनाक घातलेली, कॅन्सलेशन ड्रायव्ह आमचो चालू आसलो. तशेंच आमी तेंचे जी घरां आसा, जी घरां बांदल्या तेंच्यांनी इल्लिगल कोमुदांतल्यांनी, तेचेर आमी कंप्लेन घातिल्ली आसा. उसगांव जितले एरिये कोमुदांनी इल्लिगल घरां बांदिल्ली आसा तेजेर सगळ्याक कंप्लेन घातिल्ली आसा. आतां तूं सांगता की आमी हें करता, वोट स्प्लीट करता, जाल्यार एजंट म्हणून कोण वावरता? विश्वजितान तुमकां एजंट म्हणून दवरल्या, कारण तूं वचोन थंय फक्त वोट बँक आरजीचे खंय आसा पळय न्ही, थंय वचोन वोट काडले तुवें. हांव तुका सांगूंक सोदतां, मायग्रंट बस्ती आसा थंय तुजो प्रचार कित्याक जालो ना? 20 गोंयकार आसा तेंच्याच वाड्यार वचोन तुज्यो मिटिंगो जावपाक लागल्यो. आयज तूं व्हडलें उलयता, तोळमळीचें इतलें आपूण काम करता जणू माथ्यार व्हडलें तुवें वजें घेतना. हांव सांगूंक सोदतां, तुवें कितलें वजें घेतलां पळय न्ही तें पेजेर प्रेस घेवन तुवें सांगूं नाका. तूं यो वांगडा बस, पेपर घेवन यो आनी दाखय. हांव तुका आतां एक एग्जांपल दाखयतां. तूं जर खरेंच लोकांक गोंयकारांच्या हिता खातीर काम करता जाय किंवा तूं बीजेपी कडल्यान ना म्हणटा जाल्यार तुवें हें प्रूव करूंक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां, उसगांव जो बायोगॅस प्लांट येता, त्या बायोगॅस प्लांटा खातीर तो प्रपोज करपाक कोण आसले? ही पंचायतीन सगळ्या पयलीं जो प्रपोज केल्लो तो कॅन्सल करपाक आमी फुडें सरलेले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पेजीर आमी ते हे घातलेले, एडमिनिस्ट्रेटराक कंप्लेन घातलेली आनी त्या एडमिनिस्ट्रेटराच्या कंप्लेनीचेर दाखोवंक सोदता ही पळय सगळ्या वेरियस डिपार्टमेंटाक आमी कंप्लेन घातलेली. सेकेंडली आरजीपीच्या लेटरेचेर पळय, प्लस मागीर आमी एक रेजोल्युशन घातलेलें ग्रामसभेक की आमकां हो प्लांट नाका म्हणून. आनी जो वेस्ट मॅनेजमेंट हाडला पळय न्ही प्लांट, जो कन्स्ट्रक्शन करपाच्या टायमार इनॉग्रेशनाक आमकां लोकांक खबरूच ना, पूण हे मनीशा उसगांवकर थंय पाटयेर नांव तेजें आसा, मनीशा उसगांवकर. हांव म्हणटा हो प्रोजेक्ट लिगल काय इल्लिगल? हो पंचायतीन पळयल्लो, आतां ह्या मनीशान पळयल्लो. हांव डायरेक्ट सांगूंक शकता हो प्रोजेक्ट गव्हर्मेंटाचो न्हू. हो प्रोजेक्ट विश्वजीत राण्यान आनी हे पंचायतीन हेंच्यांनी कमिशन खावन हाडलेलो प्रोजेक्ट. कारण आमी वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन वेरियस लेटरां घातलीं, सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान आमी सगळें मागलें, पूण सगळ्यां कडेन येयले डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन वचून येयलें आमचे कडेन कांय ना, ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आमचे कडेन कांयच ना. आनी आतां ते सांगता इतलें जाल्यार हो प्रोजेक्ट इल्लिगल जालो. तुवें त्या हो हाडटा पळय प्रोजेक्ट उसगांव सेंटरार हाडटा गांवांत मदीं. जर तो प्रोजेक्ट थंय येयलो जाल्यार ताका घाणी कसल्यो पडटल्यो, कारण हो बायोगॅस प्लांट. बायोगॅस म्हटल्यार थंय सगळें हे कुसयतले आनी थंय ते येता त्या गांवांत घाण पडटली. हो प्रोजेक्ट पळोवपा खातीर खंय खंय आसा तो पळोवपा खातीर आमी 2-3 कडेन गेले, सालिगांव गेले आनी ते म्हणपाक लागले थंय म्हापसा आसा, म्हापसा थंय नाच, आमकां मेळोंकूच ना. पूण सालिगांवचो पळयलो आमी कितें ती घाणी सगळ्यो. आतां ह्यो घाणी उसगांव एका 2 किलोमिटरा भितर आमच्या रेडियसा भितर आमची सगळीं घरां पडटा सरावंडिंगाक, जे 20 गोंयकार रावता. आनी थंय ह्यो घाणी सगळ्यो ह्या लोकांक खावोवपाच्यो. म्हणजे हांगासर हो प्रोजेक्ट कित्याक लागून आमची इतली घाण तयार जाता, थंय वेस्ट आमचो इतलो तयार जाता, हो मागला कोणा खातीर? हेजेरूय विचार करपाची गरज आसा. कारण हेणी मनीशान हेजेर रिप्लाय दिवचो की हेजेर ते पाटयेर तेजें नांव कशें येयलें, कित्याक जर हो प्रोजेक्ट लिगल आसा तेणी प्रूव करून दाखोवचें हो लिगल म्हणून. हांव ताका चॅलेंज करता हो प्रोजेक्ट इल्लिगल आसा आनी हेजेर हेंच्यांनी कमिशन खावन हो प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा. आनी आमी ताका ठामपणान विरोध केल्लो आसा आनी ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायत आमचे कोमिता तिकडे पासून जो हे काडपाचो प्रोसेस तो लिगल तेंच्यांनी लँड एक्वायर करपाचो तो लिगली केल्लो ना.
त्या लागून तांकां एडमिनिस्ट्रेटरा कडल्यान उसगांव कॉमिटाचेर लेटर गेल्लें आसा हेजेर तुमी कितें प्रोसिजर केला तो तुमी दाखोवचो म्हणून कित्याक आमी तेजे वेळार पयलीं एडमिनिस्ट्रेट जाल्यार हो प्रोसेस केला तो लिगल काय कितें ते म्हणपाक ना हो इनवॅलिड हो इलिगल प्रोसेस म्हणून तेन्ना हांव सांगूंक सोदता मनीशाक हेजेर तेजें कितें आसा पळय तें उलोवचें. दुसरो प्रोजेक्ट केल्लो उसगांवान उसगांव मुर्डी खांडेपार उसगांव टू मुर्डी खांडेपार बंधारा. ह्या बंधाऱ्याचे कितले फावटी तूं त्या गांवांत गेलें त्या लोकांक सपोर्ट करपाक, कितले फावटी त्या लोकांनी तुमकां लोकां कडेन तूं वच गेलें लोकां कडेन उलयलें आनी कितले फावटी जेन्ना पुलीस येयले थंय मामलेदार येयलो सगळे येयले थंय तेन्ना तूं खंय आसलें. हांव तुका मनशा उजगांवकाराक विचारूंक सोदतां उजगांवान इतले जर हें करता जाय हे विनाशकारी जे गांव काबार करपाचे प्रोजेक्ट हाडटा ह्या प्रोजेक्टाक अपोज करपाचो म्हणून तूं खंय न्हिदलेलें हांव तुका विचारतां. कारण तूं एलिगेशनां घालता आमचेर आमी दीस तुमी पंचायत हे सगळे नाका जाल्यार फ्रॉड सगळे हे करता आनी आमकां हांगासर दीस रात ते निभोवपा खातीर त्रास काडचे पडटा. आयज तुमी जे फोंडां घालून दवरल्या लोकांक पळय न्ही आज तूं सांगता आपली इतली तुका कळकळीची विनंती करता तूं लोकांक सामकी हे करता आपल्या इतली कामां केल्या आपूण उजगांवची म्हणून कितें कामां केल्या ती दाखोवची. तुका इतले आमी मिटिंगां घेतल्यो एके मिटिंगेक तुज्या रेजिस्टन्स ना. मनोज परब 3 फावटी उजगांव सोनारबाग बंधाऱ्या खातीर 3 फावटी येयलो प्लस आमच्या वांगडा येयल्ल्या दिसा हांगासर तो येयल्ल्या दिसा आमचे कडेन कॉन्टेक्ट जाल्लो कितें जाता कितें ना बाबा फुडलें कितें करपाचें आमकां सगळें तो एडवायस तो दितालो. जाल्यार तूं खंय आसलें. तिसरें तुका हांव विचारूंक सोदतां गाळीवाडा उजगांव हांगासर ह्या लोकांचो जो जाग्याचो इश्यू आसलो त्या जाग्याच्या इश्यू खातीर तुका त्या लोकांनी आपयल्लें गेले तूं थंय. तूं म्हणटा लोकांक खातीर आपूण काम करता जाल्यार त्या लोकांनी तुका आपयलें इन्वायट केलें तूं कित्याक गेलें ना. गोंयकार नीज गोंयकार एसटी समाजाचे लोक ते तुका आपयताले तूं लिडर म्हणून तूं वचपाचें कित्याक गेलें ना. तूं त्या मायग्रंटाच्या घरांचेर कंप्लेन घातल्या तांकां रोड मेळना आनी कितें हे ते जाता म्हणून तूं थंय वचोन थंय व्हिडिओ काडून पावलें न्हू जाल्यार तूं गोंयकारांचें कितें पावना. हेजे वयल्यान पावोन येता जे तुमी काँग्रेस आसा पळय न्ही ही बीजेपीच्या हातीक हात घालून तुमी वांगडा चलता जस्ट लायक अ एजंट. काँग्रेसचे तुमी बीजेपीचे एजंट कशे तुमी वावरता. आमी हेच्या पयलीं जितलो जाता तितले कंप्लेनी घातलेल्यो आसा आनीकूय आमचे कडेन डॉक्युमेंट इतलेच ना डॉक्युमेंट भरपूर आसा. आमी जस्ट आयज इतलेच 1-2 विशयाचेर तुका घेवन बसलेले आसा. हेच्या फुडें तूं यो टेबलार तूं बस हांव बसता तूं पेपर घेवन यो तुवें कितें पेपर घातले कितले कंप्लेन घातले गांवा खातीर कितें केलां तुवें तें आमकां पळोवंक जाय आमीय दाखयता. तुका ही ओपन चॅलेंज आमची आसा.